गोंयचे दुट्टी नागरिकत्व इशून तकली वयर काडली. कितली वर्सां जालीं राज्यांत दुट्टी नागरिकत्वाचो इशू चालू आसा. फॉरेनांत सेटल जाल्ल्या गोंयच्या नागरिकांक दुट्टी नागरिकत्व दिवचें म्हूण मागणी. फॉरेन पासपोर्ट घेतकच संबंदीत एनआरआयन आपूण जावन भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करपाचो आसता. तशें जायना. आतां सरकारान जिल्लोधिकाऱ्या वरवीं चाळण काडल्या. घर मंत्रालयाची दुट्टींक चाळण. गोंयच्या दुट्टी नागरिकत्वाच्या इशूचेर खोलायेन चवकशी करची. केंद्रीय गृह मंत्रालयाची गोंयच्या दोनूय जिल्ल्याधिकाऱ्यांक अर्द. चवकशी पुराय करून 2 वर्सां भितर रिपोर्ट दिवपाचो आदेश. चवकशी सुरू करचे आदीं जायरात दिवन सुचोवण्यो हरकती मागोवप. सिटीजनशीप कायद्यांतल्यो तरतुदी मतींत धरून केंद्राक शिफारशी. हो नोटिफिकेशन न्यू हो न्यू कित्याक फकत न्यू इश्यू केला पूण नॅशनल नोटिफिकेशन आशिल्लो पयलो आनी ते एक पिरियड आशिल्लो 2 वर्सांचो तो एक्सपायर जालो. आतां न्यू नोटिफिकेशन काडलें. सो विथ दीस वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द कलेक्टर स्टार्टेड आनी म्हाका याद आसा की सावथ गोवाचें म्हाका दिसता एकूच एप्लिकेशन आयिल्लें आनी तें कितें जालें तें हांव जाणा पूण नॉर्थ गोवाचें कांय आयिल्लें. ते ड्युअल सिटीजनशीप दिवपाक म्हणून प्रयत्न केल्लो म्हूण दाखयतात. म्हूण तूं कायदो चेंज करना जाल्यार ड्युअल सिटीजनशीप दिवपाक एक इन्क्वायरी कितें जातलें. त्यो इन्क्वायरी काडून मागीर तो लोकांक त्रासां घातलो. कोण येतलो सांगपाक मुको आहा म्हणून आहा जाल्यार. सो लोक भितले. हांव पळयता की प्रत्येक वर्सा अशा पद्दतीचो रिक्वेस्ट जो आसा तो होम मिनिस्ट्री कडल्यान दोनी कलेक्टरांक येता. दिसता की आमचे कडेन दोनी तरेचे पासपोर्ट्स आसात. आमी दोनी तरेचे पासपोर्ट्स होल्ड करता आसत खंयच्याय देशाचे आसत जाल्यार तांणी तेच्या संबंदान कलेक्टरा कडेन वचून आपले म्हणणे तांचे मुखार दवरचे. आपले अशे जे सिटीजन्स आसात आमचे त्यांनी जर वचून आपले म्हणणे जर कलेक्टरा मुखार दवरले आनी कित्या खातीर आपल्या कडेन हें आसा हेच्या संबंदान जर तांच्यानी स्पश्टपणान सांगपाक शकले जाल्यार त्याचो उपयोग जातलो की जाका लागून आणि मागीर योग्य तो निर्णय जो आसा तो अल्टिमेटली होम मिनिस्ट्री कायद्या प्रमाण जो आसा तीच घेवपाक शकता. सो पॉसिबली टू कीप their data updated over how many Indians are leaving India and Indian citizenship. Take the case of Goa. A lot of Goans leave Goa for job opportunities. Their heart and soul is here, though physically they are there. It would help them retain their Indian citizenship, and at the same time, because of employment, they take up citizenship of another country. If our country takes into consideration that factor, it would be good for the country as well as Indian citizens. ब्युरो वांगडा लौकिक शिलकार.